परत परत आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड अपडेट करप, लायनीन रावप लोकांक हाचो त्रास जाता. बाणावले रेशन शॉपवाल्यांक तांकां आधार कार्डाची कॉपी आणि बाकीचे कागदपत्रां घेवन व्हेरिफिकेशनाक आपयल्या. लोक म्हणटा गेले खेपे घेतिल्ली माहिती रेशन कार्डांनी घालूंक ना म्हूण सरकारान हो डबल वावर केला. गव्हर्मेंटा कामां आहाय तेमी बरी इंट्रस्टिंग घेवपाक जाय न्ही दुसऱ्यांची. आम गव्हर्मेंटा तांदूळ आनी कितें रेशन कार्ड मेळटलें लोकांक आपल्यागे टायम वेस्ट करपाक जायना. लोकांक जायते प्रॉब्लेम आसताय. म्हाका पयलीं ते डॉक्टराक घेवन वचपाक जाय हांव गेलो ना. तूं कितें घेवन आपयलें तेंच्यांनी आतां? एश कोन्न आधार कार्ड आनी रेशन कार्ड घेवन आपयलें हिंगा चलपाचें चॅक करपाक. आतां तेमी सांगिल्लें सारकें सांगिल्लें तेमी कित्याक लोकांक सारकें नांव दिल्लें तेंगे मिस्टेक जालें तेंगे ती कामां आसताय जायती तेमी सारकी इंट्रस्ट घेवपाक जाय न्ही. हांवूय म्हाका अमके भाशेन तें रजिस्ट्रेशन जाय म्हूण सांगता म्हण हांव त्या भाशेन अमके डॉक्युमेंट घेवन येयना. सो आतां हे लोकां येतले भाशेन कितें येतलें हें करप तें त्रास पडटा न्हू. कितू जालें तूं लायनी आसलो? हांव 1.5 वर जालें 1.5 वर 2 वर जाय तें आतां. हार्डशीप सगळ्यां कित्याक दिता आनी एक जाण हांव म्हाका 2 जाणां काय एकट्यान कोण बरोवपाक चॅक करपाक 2 जाण आसत जाल्यार 3 जाण असले सिट्युएशना टायमार तेणी आनी कोणा एक्स्ट्रा मनीस लावपा जाय कित्याक लोकां त्रास न्ही. लोक भुरग्यां सोडून काम सोडून जेवण आसतना रान्ना कोण येताय ना. फाटी रेशन कार्डा लागून त्रास जाले लोकांक. आपयले पंचायती रेशन कार्ड आहाय मुळे लोकां कडेन कलेक्टरान धाडले. थिंग गेले मुळे थिंग नाय तेंगे प्रिंट चल नाय. लोकां आतां बायलां काम ना तेंकां रांदूं नाका पोतून लायनी रावपाचें आनी न्यू तें कितें काडे आनी लोकांक त्रास करता. सो हांव मागता तेमी आतां इम्प्रूव करपाचें आनी एकूपाट कापाक करता पोतून तेंकां लोकांक त्रास करता. लोकांनी अपडेट केलें ना म्हणटाय मामलेदार. लोकांना अपडेट जायत केलें. एज फॉर मी आय हॅव सबमिटेड ऑल माय फॉर्म्स पूण येयलो नाय. आतां फाटी देखून लोकांनी मेले तेंगेली ओल्ड रेशन कार्ड सबमीट करून न्यू फॉर्म भरता आसतना मेले तेंगे नांव कार्ड करून गायलोली पूण परत आतां न्यू कार्डाचें परत तेंचें नांव येयलें. त्योच मिस्टेक म्हाका दिसता जी फॉर्म लोकांनी बंद दिलोली न्ही दे हॅव नॉट फॉलोड दोज फॉर्म. ते हुंच फॉर्म फॉलो केले म्हूण खबर ना. कित्याक जी फॉर्म लोकांनी बंद दिलो ते प्रमाणे रेशन कार्ड येयलो नाय आनी देखून लोकांक हे त्रास जाले ते लोकांक येपास. इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ द पब्लीक, इट इज द मिस्टेक ऑफ द मामलादार. सोसायटीवालो पुंडलीक रायकर म्हणटा काय लोकांनी आधार कार्डात दिवंक ना म्हूण हो वावर जालो. हातून खंय चूक लोकांची. आमी आधार कार्ड चेक करतात कितें अपडेट करपाक कार्ड अपडेट करपाक. पण रेशन कार्ड कोता आसतना आधार कार्डा कॉपी घेतलेली न्हू. पण लोकांनी दिलें ना. ही लोकांची मिस्टेक. सगळ्यांना कंप्लीट क्लियर आशिल्लें फॉर्माचेर लोकांनी दिलें ना म्हणजे लोकांक आतां हो त्रास पडटा आनी आमकां तेजे बरोबर आमकांय पडला. सर आतां तुमी सोसायटी लोक येता तेगे चॅक कोताय आधार कार्ड बी. आधार कार्ड घेता आनी मामलेदार ऑफिसान धाडटा. एक रेशन कार्डाचेर सगळ्यांक आधार कार्ड. सगळ्यांना आधार कार्ड घेता. एक रेशनाक कितले 5 जाण आसल्यार 5 जाणां आधार कार्ड घेता. हें फक्त अपडेट करपाक. आनी मागीर ना रेशन आनी काय ना. रेशन आमी दितातच सांजचें. तांकां परते धाडना. रेशन दिता कोणा आमी परते अजून धाडूं ना. अपडेट करपा लागून हे लोकांक सकाळचो टायम दवरला. आनी कितें आसा तर तें आमी नको. प्रत्येक शॉपा जें आसा न्ही शॉप वायज सोसायटी रेशन शॉप आसा न्ही तांकां ते कार्डा प्रमाणे तें दिवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेडाचो फ्लोटिंग ड्राय डॉक अरबी समुद्रान बुडत म्हूण शिपयार्डाच्या कामगारांनी भिरांत उक्तायल्या. कामगार सांगतात ते प्रमाण हो डॉक खंय एका सायडीक बागावला. तातूंत ऑयल आसा. फाल्यां जर बुडलो जाल्यार व्हडा प्रमाणान ऑयल स्पिल जावं येता म्हूण तांकां हुस्को. आतां सुमार वर्सभर जाले वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी सध्या बंद आसा. कंपनीक लॉस जाला म्हूण कंपनी बंद पडल्या अशें सुत्रां सांगतात. कामगारांक पगार दिनासतना काडले म्हूण जायते दीस जाले. 350 वयर कामगार थंय आजून धरण्यांक बसतात. ह्या कंपनीचो फ्लोटिंग ड्राय डॉक अरबी समुद्रान बुडत म्हूण शिपयार्डाच्या कामगारांक भिरांत. सरकारान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण तांची मागणी. ते क्विंग शिपीर ऑयल भायर सरली म्हणून कलेक्टरान एनवायरमेंट डिझास्टर जाता म्हणून हें लावन सगळ्या वर्करांक मारून बुडोवन गेटी भायर घालून हें केल्लें. जाल्यार आतां सपोज तर हो डॉक असोच भितर गेलो जाल्यार तेज्यांनी व्हडली हानी जावपाची आसा. ही एनवायरमेंट
जो हे पिड्ड्यार जावपाचो आसा जाल्यार तो डॉका लागून तेज्या पेक्षा डबल जावपाक शकता. ताका लागून गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी काळजी घेवपा जाय. आनी फाटल्या गव्हर्मेंटान जे BJPन आमच्या पासत वेस्टर्ना पासत जें कितें करूं जाय तें कांयच करूं ना म्हणून हे आमकां इतले त्रास सोंसचे पडल्या. आनी आतां समज हो डॉक बुडलो जाल्यार तेजे पयलीं BJP बुडटली आनी उपरांतूच हो डॉक बुडटलो अशें जाल्यार म्हाका दिसता. गेली 2.5 वर्सां आमी वेस्ट इंडिया शिपयार्ड हे कामगार आपल्या कामा खातीर स्ट्रगल करीत दिल्ले आसा. आनी फाटल्याच्यान जो किंग स्वीक जी बुडली तेन्ना गव्हर्मेंटान व्हडलो बोवाळ केलो. चड करून आमचो जो लोकल कलेक्टर आसा तेणी येवन वर्करांक एनवायरमेंट डिझास्टर जाता म्हणून वर्करांक भायर काडले लाठीचार्ज करून. पण हेचेर कांयच तेणी करूंक ना. 8 दीस पयलीं पोल्युशन बोर्डाचे डायरेक्टर येयल्ले हांगा पळोवपाक. येवन वयता पण कांयच करूना. तसो डॉग हो डॉग बुडोवंक पावलो सारको. आनी ह्या डॉकान म्हाका दिसता 5,000 वयर ऑयल आसा, वेस्टेड ऑयल आसा. फाल्यां सकाळीं हो डॉग बुडलो जाल्यार मोठी हानी हेच्यान डबल हानी जावची आसा. डॉग वर्ल्डान एशियन सेकंड आसा. तेच्या खातीर मागता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितली बेगिना हो वेस्ट इंडिया शिपयार्डचो प्रॉब्लम सॉल्व करून ही कंपनी चालू करपाक. येदो व्हडलो पोर्ट आसा जाल्यार इंटरनॅशनल डॉक हो आसूंकूच जाय. कारण आतां पॅसेंजर शीप हांगासर कितलीशीच हांगासर हार्बर येतात, हांगा लागता. फाल्यां जर कसली हानी जाली हेजे सरकार उपयुक्त आनी गरजेवंत डॉक असो आनी भारतांत तरी खंयच आसचो ना. या डॉकार जायते भुरगे शिप बिल्डिंग शिकून गेल्यात. मात गेले कितलेशेच म्हयने डॉक बंद आशिल्ल्यान ताची हालत सामकी बिकट जाल्या. तरीकूय तांचो डॉक मास्टर सांगतात डॉक खंय सेफ. देखिए, जो आपकी हालत की बात कर रहे हैं ये तो मैनेजमेंट कुछ कर सकता है. हम तो यहाँ पे फील्ड में काम करने वाले हैं. और जो अभी आपका जो आप ट्रिम देख रहे हैं स्टारबोर्ड साइड में, इसके लिए हमने ऑलरेडी स्वास्थ्य कंपनी है उससे हमने बात कर लिया है. अरेंज कर रहे हैं हम पंपिंग आउट के लिए. एक पंप रूम में हमारे फ्लडिंग हो गया है, उसको पंप आउट करेंगे तो उसके बाद हमारे को वाल ऑपरेट करने के लिए मिलेगा. उसके बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं और हो जाएगा जल्दी. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको. इस प्रोसेस में करीब 3 से 4 घंटा आराम से जाएगा. इतना आप पकड़ के चलिए, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा. ज़्यादा और कोई मेजर इश्यू नहीं है. अभी सेफ है, डॉग सेफ है अभी तक. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. सांकवाळे उद्देगीक कोयर वडयल्ल्यान थळावे चाळवल्यात. पंचायतीन रस्त्या कुशीक नो गार्बेज झोनाचे बोर्ड मारल्यात. मात उक्त्या सुवातेर कोयराच्यो राशी उभारप चल्ला. कोयराच्यो राशी जाय मेरेन पंचायत कितें करताली काय लोकांचो प्रश्न. पावसान कोयर शेतांनी वतलो म्हूण लोक उलयतात. कोयर आनी टायर लाशिल्ल्यान वाठारांत प्रदूशणय जाता. पंचायतीन बेगीन कारवाय केली ना जाल्यार रस्तो आडयतले म्हूण लोकांनी शिटकावणी दिल्या. हांगा पळय गार्बेज एकठांय केल्या ती गांवची काय अशी म्हूण दिसना. ती ही सगळी खंयची कंपनीची इंडस्ट्रीची हाडून हांगा एकठांय करता. सो हो आसतलो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आनी कोण तांचे आनी दुसरे भागेले आसतो जाय हांगा. हांगाचो गार्बेज पळय आहा कचरो एकूच भाशेचो ना, सगळो मिक्स आसा आनी चडसो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा. आनी हो इंडस्ट्रियल वेस्ट पळय आसा तो लासून तेजे स्क्रॅप काडटात ते आनी दॅट इज व्हेरी हेझडस. आतां जे फाडल्यान पळय कळ्ळें ब्रिक्स करता पळय थिंगा एक दोंगर सो जाल्लो आहा. तो मातयेचो दोंगर न्हू, असलेच गार्बेजीन तो दोंगर केल्लो आसा. हिंगा सद्दां रातचो उज घालताय आनी तो धुंवर तो प्लास्टिकाचो आनी थर्मोकॉल बंद जालो म्हणटो आनी टायर बंद जालो म्हणटो धुंवर येता. ते वास घेवपा जायना. बेगीन बेगीन हो कचरो हिंगा उडयलो तो बेगीन बेगीन काडचो आनी जे हिंगा कचरो कोण लासता न्हू तेका मातशें निटायर हाडचें आनी हो लासपा दिवपा न्हू हिंगा कचरो. हो गार्बेज हिंगा उडयल्या ती काडना जालें हिंगा ती आतां बेगी बेगी काडना जाल्यार पावसान ती कितें जातली ती तुमी आतां चोय. इतली सोकोटी गार्बेज आहा आनी सकयल हिंगा शेत रोयताय आनी ही सगळी गार्बेज शेतां देंवन वयतली आनी जी आतां लोक शेत रोवपाक कमी कोत्ता ती आनी तांकां आडकोड जातली. There's a very foul smell and lot of smoke and smell coming. So today we decided to inspect, and when some of the residents of Sankwal came here, we were shocked to see that so much of garbage is thrown here in this open area. Garbage from different companies, shipyard and airport and all. We don't know who has done it and how it is done. How the residents are going to stay here in this smelly, dirty place. And the panchayat is supposed to clean the area. Panchayat is appointing contractors to collect the garbage. But if this is a panchayat area, then I appeal to the panchayat to remove this and clear this because it's a garbage. Panchayat is putting up big hoardings and boards, garbage free, no garbage, no plastic. Then what is this panchayat looking?
The contractor is telling me that somebody has told him to come and dump it here. We want to know who has told him to dump it here. And we, the residents of Sankwal, want this to be cleared immediately. Otherwise, we will agitate and maybe we will paralyze the traffic and all the other movements of Sankwal. घेऊया एक ब्रेक.